UCR आणि UFRच्या निवडून आलेल्या पॅनलाची मुख्यमंत्र्यांबरोबर मंगळारा बसका झाली। या बसकेचो शिवसेनेन निषेध केला। तशेंच NSCन गोंय विद्यापीठान ओपन वेंचणुको जावच्यो म्हण समर्थन केला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। काल जे निवडून आयिल्ले UFR आसात, जे युनिव्हर्सिटी फॅकल्टी रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात, तांकां चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर बाब आणि सेक्रेटरिएटान असेंब्ली हॉलांत तांची मिटींग आपयल्ली। आमी त्या मिटिंगेचो निषेध करता। कारण ते स्टुडंटाच्या पॉलिटिक्सान प्रेशरायज करपाचें काम तांणी केल्लें आसा। कारण ते एकटेच नाशिल्ले की संवाद साधपा सारके ते एकले नाशिल्ले, जाल्यार थंय पदाधिकारी आशिल्ले। भाजपा युवा मोर्चा जे इलेक्शन लढयता, जे युनिव्हर्सिटीचे इलेक्शनाक तांचो एका पॅनलाक पाठिंबो आसता, ताजो अध्यक्ष बाब शर्मत रायतुरकार थंय आशिल्लो। त्याच बरोबर जनरल सेक्रेटरी सदानंद तानावडे BJPचो तो आशिल्लो, आनी जो स्टुडंट लिडर आसा तांचो सिद्धेश नायक तोय थंय आशिल्लो व्यासपीठार। म्हणून हे एका तरेचे प्रेशरायझिंग टॅक्टिक्स BJP यूज करता, तांकां भिवयता, तांकां बेश्टायता, कारण तांचे वटेन मतदान तांणी करचें म्हणून। ह्या अशा तरेचे जे प्रकार आसा ते वायस चान्सेलरान खपोवन घेवंक जायना। आमी मागता की हांचेर एक्शन घेवची आनी आमी निषेध करता ह्या गोश्टीचो। आसता पळय ते 3 फेज जाता। एक्चुअली लास्ट फ्रॉम 2 years ते फाटली वर्सां जाली पळयत जाल्यार ती सिस्टम स्टार्ट केल्ली आसा, UCR, UFR आनी मेन कावन्सील। की बाकी स्टेटीन पळय दिल्ली बी जाल्यार ओपन इलेक्शन जाता। सो आमची डिमांड आसा की आमकां नेक्स्ट इयर ओपन इलेक्शन जाय। ओपन इलेक्शन कित्याक जाय? ओपन इलेक्शन आमकां नेक्स्ट टायम भुरग्यांक खातीर भुरग्यांक एक हें आसपाक जाय, वोट रायट टू वोट म्हणटा तो आसपाक जाय। कित्याक हितून पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जायना, कित्याक UFR आसले गोंय प्रेशर येता, वयल्यान आमचे MLAs आसता रुलींग ते प्रेशर हाडटा। ताका लागून आमी शिवसेनाचे तर्फे एक डिमांड करता की आयदर इलेक्शन स्क्रॅप जावचे नाजाल्यार ओपन इलेक्शनाचे जावनी अशें म्हणून। कित्याक आमी आनी फाटल्यान कितें जालें BC आसलो आमचे, आतां आमी एक घेरा घालतले विशय कडेन उलोवपा खातीर की आमकां ओपन इलेक्शन डिमांड आमी मेमोरेंडम धाडपाचें आसा। सो आमी रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक की आयदर तेंच्यांनी नेक्स्ट इयरच्यान ओपन इलेक्शन जावचें। त्या दिसांनी आमी एक मेमोरेंडम दिल्लो टू द युनिवर्सिटी asking them for a open election or direct system of elections. So basically हाजेर जी सद्या मेसेज वता लोकांक कितें दिसता की जें कितें चलना, इलेक्शन पेडेड जाता म्हणून अशें करता, जावं इलेक्शनान इनवॉल्वमेंट ना म्हणून अशें करता। दीस इज वॉट इज बीन टोल्ड बाय द रुलींग पार्टी। जेन्ना आमी मेमोरेंडम दिवपाक गेल्ले त्या दिसा सुद्दां हांवें म्हणिल्लें की एनी पार्टी, no matter it is Congress when they were in ruling or BJP when they are in ruling, every time there is a pressure from the ruling party over the university which makes them change rules every time, even every time तुम्ही रिकॉर्ड पळयशात न्ही जाल्यार इलेक्शनाक जेन्ना रुलींग पार्टीचे जे स्टुडंट्स ऑर्गनायजेशन आसात तांचेर जेन्ना कितें ते हरपाक पावता तेन्ना डायरेक्टरेट ऑफ स्टुडंट्स वेलफेरान रूल चेंज केल्ले आसा। 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एवरी टायम हें चल्लां। सो हाजेर आमी हें ओपन सिस्टम ऑर डायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन डिमांड केल्लो। इलेक्शनाक जर सपोर्टींग एजीन आमी NSUI विच इज द स्टुडंट्स विंग ऑफ द काँग्रेस, CYSS आम आदमीचें संघटन, मागीर तरणाट्यांचो आवाज म्हणून एक संघटन आसा, तरणाट्यांचो आवाज, आनी आमी अशें आमी 4 जाण हें केल्ले। ABVPक आमी कन्सल्ट केल्लें बट दे आर इनएक्टीव, दे आर नॉट एट ऑल इन द पिक्चर एनीवेर। इवन लास्ट टायम ABVP पळयत नाशिल्ले, आमी तांकां ट्राय केल्लो अप्रोच करपाक, इवन NSUI सुद्दां खूब ट्राय केल्लो, बट सद्याच्या परिस्थितीन आमी ही संघटना आसा आनी जें कितें इलेक्शन बॉयकॉट जालें आनी तातूंत एकूय स्टुडंट संघटनेन पार्ट घेवना, हाजेर कळटा की सगळी स्टुडंट संघटना जी आसा पळय दे आर अगेन्स्ट दी सिस्टम।